Sister Janina, please. Yes, sister. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकठांय जाल्या ह्या वेळार बापाच्या उतराक आमी आयकूंक आमच्या आत्म्यांतल्यान. बापा आमी गेल्या त्या वर्सा खातीर आमी तुका आर्गां वाखाणी निनवास दिता बापा. हे नवें वरोस तुवें आमकां दिलाय. हे नवें वर्सान बापा आमकां अदीक आनी अदीक तुजे जाणवायची गरज जावन आसा. अदीक आमचेर तुजी जाणवाय देंवय दुनिया. तुजें उतर आयकून, तुजें उतर शिकून आनी तुजें उतर तें पाडूंक आनी तें उतर आमी आमच्या जिवितांत तें लावंक दुनिया. बापा हे नवें वर्सान तुजी भुरगीं सगळीं जावन आसात. तांकांय जांकां उतर मेळूंक ना तांकांय तुज्या वावरार तूं धाडून दिताय आनी तांच्याय जिवितांत तूं सुबापणाचें जिवीत तूं तांकां उक्तें करताय बापा. बापा हे वेळार सगळ्या भुरग्यांकूय हांव तुज्या हातांनी घालता. जे तुवें विचून काडलेल्या तुज्या भुरग्यांक तांकांय हेरां भुरग्यांक तुज्या उतराची उडूक मेळूंक आनी तुजो मोग अनुभव करूंक दुनिया. बापा खरेंच तूं कितलो मोगाट देव, जिवीत दिवपी देव, सुबापणाचें आनी हें तुज्या उतरा वरवींच तें घडून येता दुनिया. तरी हे वेळार आमकां आयच्या दिसा तें उतर तूं शिकयतलोय तें आमकां ताची खोल समजणी मेळूंक मागता. आमच्या जिवितांत आमच्या तें सगळें घालूंक मागता दुनिया. कित्याक तूं उलयताय त्या उतरांतल्यान दुनिया. तुजें उतर तें जिवें उतर तें बलिश्ट तें दुनिया. हे उतरा खातीर बापा तुजी भाव भयणां एकठांय जाल्यात ते वेळार आनी जायते जाणांक येवंक मेळोंक ना पूण ती दुनिया तुजें उतर घेतात आपल्या आत्म्यान हें आयकून फुडें दुनिया. देखून बापा हे वेळार हे नव्या वर्सा खातीर आमी खेरीत तुका आर्गांचो युध्द भेटयता आनी आख्खें वरोस दुनिया आमकां आनी जायत्या तुज्या भुरग्यांक तूं भितर काडटाय तुज्या उतराशी. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तूं आयकूंक तुजें उतर तूं फावो करतलोय तो देव जावन आसा ही दुनिया. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. Amen. आमेन आमेन आमेन. Amen. Praise Praise God. Praise God God. conscious. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. बरें गेलें न्यू इयर. Yes. Yes, praise God. Praise God. आयज म्हाका कोण विचारताले न्याय वरोस कशें गेलें. हांवें म्हणलें न्याय वरोस म्हणलें दिसाचे एक एक दीस येता म्हणलें न्याय वरोसच म्हणलें आमचें. Correct. हय. हय. Praise. तेका सांगलें हांवें. आमी दिसाचे दीस एक येता म्हणलें देवाचें न्याय वरोस म्हणलें. तें आमी अदीकान अदीक देवाच्या जाणवायांतल्यानूच जाल्यार तें आमकां कळटलें न्हू सिस्टर नाजाल्यार आमकां कितून कळटा तें. ना आनी आमी चोय पयलीं जातालीं हय. पयलीं हय. वागतालीं त्यावून आतां हय. आमकां दुसरी दुसरी Yes. भाशे समजणी. Praise Jesus. Praise God. So आयज आमी कितें करया जाणो आयज म्हाका बेश्टें हें जालें न्यू इयरा कितें स्टार्ट करपाचें आनी तें हय. कितें प्रेयर टू डेव्हलप अ हॅबीट ऑफ प्रेयर. Praise God. कळ्ळें. सो ते भाशेन सो ते प्रेयराचेर उलया कित्याक आमकां चोय आमी म्हणटाय प्रेयर करपा जाय देवाको टायम स्पेंड करपा जाय हें करपा जाय तें करपा जाय पूण आमी एक पाट होरें कोत्ताय आमकां होरें टायम आसोता आनी होरें टायम आहा जाल्यार पासून आमी प्रेयरा भेटयताय. कित 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 कोत्ताय आमी न्ही. सो ताचेर उलया आयज. सो हें हांव आतां न्यू इयर म्हणल्यार हांव टिचींग आयकता कितें जाणो कितें करपाचें हाव टू प्लॅन माय न्यू इयर. मुगे न्यू इयर कितें कोन्न प्लॅन करपाचें कितें कोन्न म्हणजे तें जाग्यार घालपाचें कितें कोन्न हें करपाचें. सो आमगे कितें कोत्ता जाल्यार आमी प्लॅन कोत्ताय. घर काडटा जाल्यार प्लॅन कोत्ताय. कितें हें आहा जाल्यार कितें काम आहा जाल्यार आमी प्लॅन कोत्ताय. सो ते भाशेन सो हांवें म्हणलें आयज कितें करया आमी धाकलेशें पासून सेशन जाल्यार जाता बट आमकां एक एकल्यागे रेवलेशना प्रमाणे आमी उलया. ओके. सो प्रेयर म्हणल्यार कितें प्रेयर म्हणल्यार आमी चोय आतां हांवें कोणाक फोन केलो हांव जोनिना फोन कोत्ता. जोनिना एकदम एटेंटीव आसोता म्हाका उलोवपाक. फोन काडटा म्हाका बरे भाशेन उलयता
आनी तें डिस्ट्रॅक्टेड आसना रावा सिस्टर मातशें कितें कोत्तें बोंद पासून कोत्ता आनी उलयता सिंतान आनी हांव कित म्हणटा तें जोनिना सिंतीदान आयकोता आनी म्हाका जोनिना कित सांगोता तें हांवूय सिंतान आयकोता वय वो ना सो तो Okay. फोन कॉन्सन्ट्रेट कोत्ताय आनी आमी कित्या एकमेकाको कनेक्ट जाताय आमी एकमेका ओळखताय सो आमी कनेक्ट जाताय आनी उलयताय बरी कोन्न सो ते भशेन डिस्ट्रॅक्ट जायनाय सो ती आमगेली सोयरीकूच जाता दुसरें म्हणल्यार कितें जाता आमी कितें कोरपा सोदताय जाल्यार आमी कितें आतां कितें कोरपा जाय आमी आज केन्ना केलो ना तें बरें आमी इगूच रिडींग कोरपा जाय आमकां जाल्यार वय मिडनायट मीस जायतो लोक येतलो आमी पयलीं वचून प्रॅक्टीस कोत्ताय कित्याक तें उतर सारकें जावपा जाय दुसरें म्हणजे चूक जावपा नाका वय आमी तशीं कोत्तालीं पयलीं चूक जावपा नाका मिस्टेक जावपा नाका बरें उलोवपा जाय म्हूण आमी तें प्रॅक्टीस कोत्ताय सामकें फ्लुएंट जावपा जाय म्हूण बरे भाशेन जावपा जाय म्हूण प्रॅक्टीस कोत्ताय आमकां तें कोंकणी उतरां समजिकाय मेळपा जाय म्हूण ती आमी प्रॅक्टीस कोत्ताय एक गेमी आमी खेळपा वयताय समज प्लेयर व्हडले टॉप हें जावपा जाय टॉप प्लेयर जावपा जाय जाल्यार ते प्रॅक्टीस कोन्न आसतो जायनाय आनी तेंगे प्रॅक्टीस कितें आसोता डिसिप्लीन तेंगे प्रॅक्टीस अमक्या टायमार प्रॅक्टीसा वचपा जाय अमके वरांचेर प्रॅक्टीस जावपा जाय अमके ते एक्सरसायज जावपा जाय ते वॉर्म अप जावपा जाय अमके टायमार हे भाशेन तेंगेलें प्रॅक्टीस आसोता आनी त्या प्रॅक्टीसाचेर डिसिप्लीन आसोता हें सोगलें म्हणजे डिसिप्लिना भायर जायना आमी इस्कुला गेलीं इस्कुला आमकां होमवर्क आसोता जरी तोरी आमी तो होमवर्क टायमार कोन्नाय युनिवर्सिटी पासून टायमार कोन्नाय जाल्यार आमकां कितें जाता नॉलेज आसना आमी एग्जामी फेल जाताय एग्जामीक प्रिपेर्ड आसना आमी सो प्रॅक्टीस एंड प्रॅक्टीस कोरपा तें आमकां डिसिप्लीन आसपा जाय डिसिप्लिना कितें म्हणटाय ती हॅबीट फॉर्म करपा आमकां आमी ट्रेन करपा जाय आमकांच संवय करूंक जाय संवय संवय इज हॅबीट इजंट इट Mhm. सो ते भाशेन आमी प्रेयर कितें म्हणटा बरें मातशें प्रेयर करया बरें मातशें सिस्टर प्रेयर करी हें करी पण आमी प्रेयर म्हणल्यार बेश्टें चालतें म्हूण समजताय व्हडलें पूण चोय आमी कितें हें कोत्ताय जाल्यार सगले वाटी आमी रिलेशनशीप आसोता बरें आमकां कितें बरें आतां आमगे फ्लावी चोय कितू व्हडले शेफ जायन प्रेजेंट प्रायज घेता फर्स्ट प्रायज घेता आनी कितें कोत्ता तें कितें कोत्ता चिंतिता आपण कितें कोन्न कोत्तोलें तें आपण रांदिलां पयलीं तें आपण हें केलां तें बरें आपणागे प्लॅन कोत्ता आनी आपणागे डिसिप्लीन कोत्ता आपण डिसिप्लीन जाता आनी तें बेश्टें खाच्या काय कोन्न चक चक कोन्न रांदना तें बरें चिंतिता आनी सिस्टमॅटिकली तें रांदिता आपण कोत्ता आनी मागीर तें एट द सेम टायम तें प्रेयर कोत्ता कनेक्शन कोत्ता देवा कडेन देवागे उतर उलयता सो आमी सगलीं आतां देवागे उतरां येवन आमी जाणो हें कितें आमी कितें कोन्न स्टेप घालपाचें कितें कोन्न हॅबीट करपाची पूण तें एक पाट मुगे जाल्यार जायना कळ्ळें एक पाट हांव मुगे सगळें फोनाचेर आतां हांव बायबल बूक कोण वाचना फोनाचेर बायबल फोनाचेर टिचींग सगलें फोनाचेर कानाक घालून आयकोता पूण मागीर कितें जाता खुंयच्यानू आनी कितें येता ऑस्ट्रेलियाज गॉट टॅलंट आनी कितें येता मागीर तूं डायरेक्ट मिसडायरेक्ट जाता आनी यू गेट कॅरीड अवे तूं बरो कोन्न प्रेयर करपा बसल तूं आतां हांव ते भाशेन कोत्ता आनी मागीर यू गेट कॅरीड अवे एंड वेन यू रियलायज मुखार पावत म्हणल्यार तूं जाणा तुवें कितें केलें तें आनी मागीर कितें जाता आसूं सॉरी गॉड म्हणटा म्हणजे आय एक्सपेक्ट गॉड टू अंडरस्टँड मी आय एक्सपेक्ट गॉड इज टेकन फॉर ग्रांटेड तो समजतो म्हाका बट नो दॅट्स रॉंग सो इट डजंट हेल्प मी म्हाका मुगेली सोयरीगूत तेको बिल्ड करपाक तें हेल्प कोन्ना ती मुगे हॅबीट नॉट रायट ती हॅबीट बंद करपा जाय आनी हांवें म्हाका डिसिप्लीन करपा जाय ती हॅबीट फॉर्म करपाक
सो ते आता न्यू इयर स्टार्ट जाता थिंगा हा म्हण हांवें चिंतिल्लें बरें नॉट ओन्ली फॉर मी आमी सगळीं आतां कितें पूण देवा पासत करपा सोदताय सगळीं ते देवागे उतरान आमकां वाडोवपा सोदताय देवागे उतरां आमचे भितर रिगोवपा सोदताय आनी आमकां सारकी आमी देवागे मनशां जेजू भाशेन जावपा सोदताय पूण आमी ती हॅबीट तर फॉर्म करनाय आमी कितें म्हणलें न्ही आसूं कितें एक उतर म्हणलें आमी कितें म्हणटाय कोण जाणा म्हाका संवय जाली ती सो ते भाशेन प्रेयर म्हणल्यार आमकां संवय जावपा जाय संवय जाली ती खंयचें कितें जालें कितें आमच्या तोंडार प्रेयर येवपा जाय संवय जाली ती इमॅजिन इट इज सो ब्युटिफूल आनी आमी फ्रेंडांको कितू पाट उलयताय दिसा कितू उतर उलयताय देवा आमगे कितू उतर जाय आसतली उलोवपाकू ताका आमको रिलेशनशीप ताका कितू जाय आसतली तो कितू आशेत आसतलो आमको टायम स्पेंड करपाकू सो कितू ताका जाय आसतलें आमी आपणा बोगली बसलोली आनी आमी कितें दिसता आमी बेश्टीं भोंवलीं बेश्टीं बसून उलयलीं जाल्यार आमी प्रेयर केलें आज आमी बसून प्रेयर केलें पूण आमी जेजूगे उगडास करया तो आमचे भाशेन मनीस जालो तेदो न्हू तो सगळे वेळार तागे कनेक्शन आसलोलें आपणागे बापाय कडेन आनी तो कितें जावं एवरीथींग वॉज इन द वील ऑफ गॉड he and his father were very closely connected. They had a beautiful relationship. And Jesus used to go to Bairutalo, Kitu go to prayer Kutalo. So global that better in a solo Nange Bapai Kolopa. I think I very sorry Kutalo Tangili. So te bashin, Ame ata Philippians 4:6 Galia. So आमकां कितें जाता कितें प्रॉब्लम येयलें न्ही आमी आतां बरीं आहाय आमी वी आर प्लॅनिंग आमी चिंतताय दॅट वी वील बी रेस्टेड नो मॅटर वॉट कम्स वी आर नॉट गोइंग टू वरी वी आर गोइंग टू बी एट रेस्ट बिकॉज गॉड इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स आमी सगळें चिंताय आमी देवागे उतोरें सांगता आमी चिंताय पूण जोरी कितें जालें कितें कोण पडलो कित्याक कोणाक एक्सिडेंट जाला आमी कितें जाता आमी आब्बाला जाताय आनी देवा पासून उगडासिना तें प्रॉब्लम आमी सॉल्व करपा सोदताय तें प्रॉब्लम आमगे प्रॉब्लम जाता आमी तेंक हें जालें तें कांय ना हे दोतोरा बोली व्हरया तें करया आमकां कितें जाता इमॅजीन करात केसो आकांत येता कोणा हुंच दोतोरा बोगलिया कोणा फोन करया कोणा कितें करया हुंच मोटोर घेवन या हें करया तें करया तेंक सांग मागीर ते दुसऱ्या हॉस्पिटलां व्हरूं पडल्यार कितें करया आमी प्लॅन बी पासून कोत्ताय सो वाच गो बाय कसलेच हुस्के काडी नाकात काळजाचे दिनवासनेन सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात जेजू कारका सो हें आमकां सांगता चोय केसले हुस्के काड नाकाय म्हूण दिनवासनी काळजान ऑल द टायम दिनवासनी तुगे काळजान दिनवास कितें प्रॉब्लम येता कितें आकांत येता कितें जाता थँक यू जीसस इट इज व्हेरी हार्ड इट इज नॉट इजी बट दॅट इज द habit we are talking about. We are talking about आमी उलयताय आज संवय करपाक मागण्याची संवय उतरतना तूं बाय ती संवय हक्कान जेजूक मोहिमा जेजूक सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोडीत करे फोन करे देवाक 1 minute सो संवय करे म्हणटाय सगळे एका ऑयल आमगेलो दाखलो ऑल जाय सो संवय करे म्हणटा मागण्याची मागपाची
तुमगे गरज आहा ती ताका उलय ताका सांगाय आनी हे भाशेन हे भाशेन आमी संवय कोत्ताय आमकां सो उस्के काडपा सुवातेर आमी उलयताय देवा कडेन देवा सांगताय आनी देवाक उलयताय सगळें हें करपाक आनी मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवा पडीत कोराय म्हणटा सगळें देवा सांगाय म्हणटा सो हे भाशेन आमकां इट्स नॉट इजी आमी म्हणटाय हो स्क्रिप्चर की हितू पाट उलयताय आसतले आमी कितू पाट म्हणला आसतलो पूण जायना आमकोडे कित्याक आमगे मना बदलप अजून जालना आमी अजून पासून आकांत जाताय अजून पासून एंजायटी जाता आमकां अजून पासून हुस्क जाता आमकां सो हे भाशेन आमी हॅबीट करपा जाय संवय करपा जाय सगळे हुस्के काड नासतना आमी ते देवा दिवपाचे सो ते भाशेन सगळे देवा दिवपाचे हुस्के आनी हय ताका पडीत करपाचें ताका सांगपाचें सो हे म्हाका प्रॉब्लेम जाला ताका खबर नासतना तो जाणा ताका सगळें खबर आहा कितें जाता तें सो दुसरी म्हणल्यार आमी 1 Thessalonians 5:17 and 18 प्रेज गॉड येदो आहा म्हणल्यार ताका सगळें खूंय आहाय ती जाणा जावपा जाय सो वाच बाय थांबो नासतना मागणें कोरात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात प्रेज गॉड सो चोय थांबो नासतना कितें जालें मागणी कोराय म्हणटा खंयचेय परिस्थिती अर्ग दिया म्हणटा आनी मागणी म्हणचे दिनगान मागपा नाका पूण आमकां उगडास आसपा जाय आमी कोणाक येती आमगे कोण आहा तो आमगे सगळे जाग्यार घालपाक आनी आमी आमगे आयडेंटिटी आमी कोणा उल मारताय ती आमी उल मारताय ते देवागे सगळें ताच्या सगळें करपा जाता खंयचेय परिस्थिती आमी ताका अर्ग दिवपा जाता कितें आमी मागताय तें ऑलरेडी जालें म्हण सो कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटा सो देवाची खुशी आमी आपणा अर्ग दिवपाची गॉड टेक्स प्लेजर इन हीज चिल्ड्रन ही लव्स हीज चिल्ड्रन ताका जाय आमकां चोय आमकां हें जाय न्ही भुरगीं चोय हे दाखले पासून येयलें नाय जाल्यार म्हाका हें जाता अरे आज कितें येयलें नाय तें येता एकाय मॅसेज करपा लागता सो आमगे भुरगीं येयन बसलोलीं आमकां उलयलोलीं आमकां बरें दिसता सो इमॅजिन दॅट सेम रिलेशनशीप आमगे सोर्गींच्या बापाकूय जाय आमचे बुकलेक कळ्ळें आमकां तो दिसती पडना म्हूण आमी एक फावट कितें जाता आसूं मागीर करया मागणी जाल्यार ताका कितू दूख जाता आसतलें कितू तो आशेता आमचे बगले बसून उलोवपाक पूण आमी दुसऱ्या सांगताय आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व कोत ताका सांग ते बापा सांगनाय सो ते भाशेन आमकां संवय करपा जाय संवय करया आतां हे नव्या वर्साक हॅबीट कळ्ळें सगळें वेडा जेजू आर्गान तुका मोहिमान तुका सगळें सिस्टर वायट ते येता प्रॉब्लेम स्क्रिप्चर येता तूं ब्रेक जात बाय मातशें चॅटाचेर बरोव चॅटाचेरूय ओके प्रेज गॉड आमगे नेटी सो ते भाशेन कळ्ळें नाल्यार फ्लावे घातलें सो ते भाशेन आमी हॅबीट संवय करया म्हाका ती संवय जाली आमी कितें उलयतालीं चोय पयलीं आनी मागीर म्हणटा आगो तशें करून उलयनाका म्हाका ती संवय जाल्या आनी कितें कोणाको कितें म्हणलें जाल्यार संवय जाली म्हणटालीं
ते आमच्या तोंडातून भायर कितसो ती संवय करूया संवय करूया सो सो ते भाशेन कळ्ळें सो जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून आमी देवाची खुशी पाळटात मागीर दुसरें म्हणल्यार स्क्रिप्चर लूक 11 बस खंयचो सिस्टर प्लीज गॉड 5 वाचो सिस्टर वाच बाय आनी ताणें तांकां सांगलें तुमचे मोदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी हो मोदयांनीर ताचे शीं वचून ताका अशें म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उणे दी उशणे दी इश्टा म्हाका 3 उशणे दी म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना आनी त्या मनशान भितर तावन अशी जाप दिली म्हाका त्रास दिनाका आतां दाराक कील घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या मोज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो तशेंच हांव तुमकां सांगतां मागात आनी देव तुमकां दितलो सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें कित्याक मागतात तीं घेतात सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें प्रेज गॉड प्रेज गॉड हें बरें चोय काय बरें न्ही जस्ट इमॅजिन करतो आतां हांव हें खूंय कितें जाणो आमी इज्रायला गेलें तें जाणो ती अशें करून तांगे घोरा रूम नासले सेपरेट ती एका रुमा रावतालीं सगळीं धाकलेशे रूम आहाय तेंगेले ते दो दे आर नॉट देर मोडलो अशें करून रुइन्स आहाय तेंगेले सो देव एक रुमा अशें करून रावतालीं आतां ती सगळी थिंग न्हिदलो आहाय समज आतां तो फ्रेंड कितें म्हणटा बेस्ट फ्रेंड आतां आमी समज बेस्ट फ्रेंड जालीं आनी फातिमा म्हगे देरार मारता चोय सिस्टर कोण येयलो आपणागे घरा कडेन म्हणजे जेवण ना कोणाकू फीड करपा जाय न्ही ताका खबर ना तो लोक येता इमॅजिन कर तूं आतां तुगे घराको कोण येयलो सो तो ती सगळी एकठांय न्हिदलो आसताय उठल्या सगळीं उठताय न्ही तो उठोल समज ती सगळीं उठताय आनी आय थिंक इट्स जॉयंट फॅमिलीज ऑर समथींग द होल लॉट इन वन रूम सो ते भाशेन तो आतां तो फ्रेंड येता देराचे मारता आनी तो उश्णे मागता कित्याक ताका दुसऱ्या फीड करपा जाय सो तो म्हणटा ना 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 म्हाका उठपा जायना आनी सगळीं न्हिदलो आहाय हांव उठयलें जाल्यार दुसऱ्या उठयतलो आनी उठावपा जायना आमी तशें करतालीं आनी कोण बेजार करपा येता पूण आमकां कितें जातालो देरार मारलें जाल्यार सेपरेट रुमान न्हिदताय न्ही आमच्या वचून देर आमगे चॉयस एक पाट ताका चॉयस नाहलो आसतलो ताका खरें चॉयस नाहलो सगळीं न्हिदलो आहाय सगळीं उठटलीं सो ते भाशेन हांव चिंतिता आडकोडेशी कितली रातयां उठोन मोदयांनीर कोण म्हगे देराचें मारता आनी ब्रेड दी म्हणटा आनी म्हाका ब्रेड नाहलो जाल्यार खूंय वचून हाडचें आमी कितेंय पूण म्हणटालोलीं मागीर तो सांगत चोय इश्ट वाटेचो पावून सोरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना चोय रे आमगे सोयरे येयला आनी ताका जेवण घालपा म्हाका कांय ना मातशें कितें दी रे म्हाका तो आतां बेस्ट फ्रेंड तेगेलो बेस्ट इश्ट तेगेलो सो तो इश्ट मागोता इश्टा कडेन कळ्ळें पूण इश्ट ताका सांगता चोय तरी ताका दिवपा नाका जाल्या पासून ते बेजासावान तरी तो उठटलो आनी दितलो
तेणे ते हर म्हणल्यार तेणे ते इश्ट चोय 10 वर्स 10 वच बाय 10 11 हांव तुमकां सांगता ना 8 सो तो तशेंच हांव तुमकां सांगता 8 चोय दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांडायेक लागून ताका गरजे काडून दितलो सो ताका इश्टागती लागून दिवपा नाका पूण पोतून पोतून तो देराचे येयलो नाका न्ही तो जाणो तो बेस्ट फ्रेंड म्हूण पोतून पोतून आपल्या देराचे येतलो दिरे म्हाका कितें चोय दिरे मरे कितें म्हणटलो ओ ताका खोसेस जाता कें जातोलें आपण चोय कित्याक दिलें ना तो पोतून पोतून मागता सो इश्टागती लागून दिवपा नाका जाल्या पासून तागे कोरांदाये लागून दिवपा जाय दित म्हणटलो ताका लागून तो देर उगडटलो आनी कितें मागत तें ताका दितलो सो तेच भाशेन कित्याक तशेंच हांव तुमकां सांगता मागात आनी देव तुमकां दितलो सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मागात आनी तें तुमकां उगडटलें कित्याक मागतात तीं घेतात सोदतात तीं सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां दार उगडटा सो होरें म्हणल्यार चोय तूं काय बरें ती ओपार चिंतल्यारय काय बरेंशी म्हणजे गरज ना म्हाका उठून ताका दिवपाक कळ्ळें उठून गरज ना ताका दिवपाक पूण तो पोतून पोतून येतलो ओ म्हाका न्हीद पडपा ना कित्याक हांवें ताका दिलो ना म्हूण दुसरे लोक बुकार उरले म्हूण कितेंय पूण रिजन आसतलें आनी त्या रिजना लागून तो उठता आनी ताका दिता सो तेच भाशेन आमी तर बाबाको मागत रावल न्ही आमी तागे भुरगीं तो म्हणटा मागत ताका तो दितलो देव तुमकां दितलो सोदात आनी तें तुमकां मेळटलें पूण तें सोदपाकूय आमकां टायम जाय न्ही सोदपाक आमगे प्रेशियस वेळ जाय न्ही सोदपा आमकां तें मन जाय न्ही हें सोगलें आमकां आमगे सोगले सेन्सीस ताचे बोगले बसपा जाय आमी कोण फ्रेंडाको बसून उलयताय ते भाशेन ताका आमी आपणा बोगले बसलो जाय दारार मारात तें तुमकां उगडटलें कित्याक मागतात तीं घेतात सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें दार उगडटा प्रेज गॉड काय बरें चोय बरें कोन्न तो म्हणजे आतां हांव चिंतितां जेजू कितू वेळार तें टायम कितू तागे डिसिप्लीन आहलोलें केन्ना बेजार जायनाहलो आसतलो कितू लोक ताका सोतायतालो कितू तो खेणटालो कितू हितू बोर कोन्न पासून ताका लोक ताजे वाटे लागतालो पण देव जेजूगे कनेक्शन इतुलें ब्युटिफूल आहलोलें ताका केन्ना तो सदां शांतीन जियेतालो ही वॉज ऑलवेज एट रेस्ट स्पिरिच्युअल रेस्ट बिकॉज ही ऑलवेज हॅड अ बरी रिलेशनशीप आहलो ताचे कडेन आपणागे बापा कडेन सो आमगे रिलेशनशीप ते भाशेन आसत काय आमी आमगे रिलेशनशीप बावार्थान आनी विस्वासान आमी बापाको आसत काय वो आमकां कित जात काय आमी कित कोत्ताय काय सो ते भाशेन आमी सोगले वेळार देव म्हणटा देवागे उतर म्हणटा मागाय उलोयाय वेळ स्पेंड कराय सो मागीर देवान जेजून तें आमच्या बापा मागणें दिलो चोय तें हुंय आहा काय लूक 9 आय थिंक इट इज इसn't आमचे बापा सो हें कोणागे हांव म्हणजे कोण एकलो मनीस शिकोयतालो आमचे बापा ओके तो हे भाशेन म्हणटा चोय आमचे लूक 9 आय थिंक इट इज isn't it 9 आमचे बापा मॅथ्यू 6 काय लूक सिस्टर तूं सांग प्लीज ओके सो कित जालें ते आमचे बापा म्हणटा आसता आमी कित म्हणटाय बरें कोन्न आमचे बापा सो हो मनीस कित म्हणटा हे भाशेन प्रेयर कोरया म्हणटा आमचे बापा म्हणजे तूं आतां लोन आहा तूं हात वयर काडटा आनी तूं बापा उल मारता आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन सो तूं वाखाणें दिता बापाक पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी मागीर तुका चोय म्हणटा तुका चोय मागीर
आमचो दिसपट्टो गिरास आमचो तूं आमचो म्हणटा जाणा तुक चोय म्हणटा बेंड युअर हेड आनी तुक चोय म्हणटा तुक चोयल्यार तुका कितें दिसती पडटा पातक तुका तूं दिसती पडटा आनी तूं एकलो जाणो तूं कोण तो सो तुका दिसती पडटा पातक वयर बापा चोयल्यार बाप सोरकेस कुरपेस्त भाग्यवंत mighty पूण तुका चोयता जाणो तुका कितें दिसती पडटा पातक तुका तूं दिसती पडटा सो तूं कशें करून चोय म्हणटा आनी तुका जात तितून दूख जायन दी चोय हांव आतां सोरकेस्त बापा उलो मारता जाणा हांव सोर्गान उलो मारता खुशालकायेन उलो मारता पूण हांव म्हाका चोयता जाणो म्हाका दूख जाता हांव बापाको उलयता आतां आनी म्हाका चोय वातकी हू एम आय कळ्ळें सो तो वयर चोय म्हणटा आनी मागीर तुका चोय म्हणटा आनी बेसांव सो यू आर glorifying your God, you're looking at yourself, and you are a blessing to everyone. So tuk choita, bapa ugdas kotta, tuk choita, and soglean tu besang jata. Isn't that amazing? So to sorgest bap mon, tuge tu reconcile jata, niwod sanjat tuka, kita tu sorgest bapa arg dita. आणि तू दुसऱ्या बेसांव जाता सो म्हाका ब्रेन दिसलो आनी जायतो गोत ताचे नियाड केलो वाव दिस इज सो ब्युटिफूल यू नो आमी एक पाड आमचे बाप म्हणटा आमचे बापा सुरकेच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणीत रावता पूण हे भाशेन म्हणलो ते म्हाकाय चिंतपा पडलें सुसेग लागून सो चिंतपा पडलें सो इट वॉज सो ब्युटिफूल आनी सो ते म्हाका लागोलें अशें सो हे भाशेन सांगलो म्हण एंड persistence you know it actually आमचे बाप आमकां सांगता आमी कोण ते आमी कित कोन हें करपा जाय ते आमगे बाप कोण तो एंड आमी आमगे रिलेशनशीप कित ती तेकोडे सो ते भाशेन तें जालें आनी मागीर सो या ते भाशेन आमगे रिलेशनशीप गॉड इज आवर फादर नॉट अ मास्टर दुसरे रिलेशनशीप कितें जाता मास्टर आनी सर्वंट किर्याद आनी मास्टर न्ही आमी खंय कामाक गेल जाल्यार आमी मास्टरा बले वचनाय किर्या समज हांव कोणागे कामाक गेल म्हण आमी पोतून मागू वयताय कोणा कडेन ना कोणागे काम कोतात ऑफिसान पासून कामाक गेल म्हण तूं बसाको पोतून कितें मागू वचनाय न्ही लीव पासून पोतून मागू वचनाय म्हण कित्याक ती रिलेशनशीप दुसरी ताका बेजार जालो नाका सो आमी पोतून वचनाय ताजे बगले सो अशें चोय त्या भुरग्याक उकली बारीकसाण जाय सो पोतून आमी पात्रांवा कडेन मागू वचनाय कितें तेच भाशे आमी कोण फ्रेंडाको पोतून त्या फ्रेंडाक पळय बेजार करूं कळ्ळें पूण गॉड इज आवर फादर ही वॉन्ट्स अस टू नॉक ऑन हिज डोर परत तेराचे म्हणल्यार तें कांय जायना तो पोतून देर उगडून जाता कितें जालां कितें जाय तुका बट एट द सेम टायम प्रेयर आन्सर करपा एक पाड आमकां वेळ लागता कित्याक इट मायट नॉट बी हीज वील कित्याक ताका आमकांय आमगेलें जाय कितें मागोत तें आमी भुरग्यां पिड्यार करनाय न्ही सो गॉड हॅज अ वे ही हॅज हीज टायम मागपाक बट ही वॉन्ट्स अस टू गो नॉकिंग कीप नॉकिंग ऑन हीज डोर ही लव्स अस एज हीज चिल्ड्रन आतां भुरग्यान कितें मागिल्लें आमी कितें कोत्ताय दिताय आउट ऑफ द वे आज तेणे क्रिसमसाय मागील मोकोडे हांव कितेंय पूण जाल्यार कोण तांकां दिता आउट ऑफ द वे वचून दिता कित्याक म्हाका डिसअपॉयंट करपा नाकाय नॉट दॅट वी स्पॉयल देम बट म्हणटा यू नो सो तो आमकां कितू दित जाय तूं आमकां कितू तो आमकां बरेपण कितू दिवपाचो दीत जाय तूं आपूण हें करूं
कित्याक तो आमगे बाप आनी आमी तें चिंताय जायतो ना हें घाल बाय हिब्रूज 4:16 सॉरी माय गुडनेस तोर देवाचे दयाळाईच्या शिवासनाशी धीर घेऊन वचूया तुय आदाराची आमकां सामकी गरज तेन्ना काकलूत आनी दयाळाय आमकां मेळटली जेसू कारका प्रेज गॉड सो इंग्लिशान म्हणटा बोल्डली गो टू द थ्रोन सिंहासनार धीर घेवन धीर म्हणजे बळ घेवन बोल्डली बोल्डनेस सो ते बोल्डनेस घेवन या म्हण तेगे कोडे थ्रोना कोडे तेगे थ्रोनाको आमी बेश्टी ओलखी ऑर्डिनरी जायन वयची न्ही धीर घेवन बळ घेवन या हे भाशेन बळ घेवन आमी केदो वयतलीं जेन्ना आमी जाणोय आमी कोण ती ताजे पब्लीक आतां हिंगा आमी येताय देवागे उतर आयकताय देवागे उतर उच्चारताय आनी आमी बरें दिसता आमकां तो उतरा पावर आमचे भितर उत्पन्न जाता पूण तरी आमगे ती रिलेशनशीप ताकोडे आमगे बापाको जावपाक टायम लागता कित्याक आमगे मनाची जायती नोसोडणी करूंक पडटा जायते आमगे मन बरलप जावपा पडटा जायते आमचे भितर आहा तें बरलप जावपा पडटा तरी पूण आमी म्हणटाय आवय मुगे मागणी आयकतो काय देव ना काय देव म्हणजे दुबाव जाता सो तोर देवाचे दुर्लभायेक सो ग्रेटनेस ऑफ गॉड देवाचे दुर्लभायेच्या सिंहासनाशी धीर घेवन वचूया सो आमी केदो बोडली वयताय आमकां कितें जाय समज कोणा कडेन म्हणजे आमगे आतां बँकाक वयताय आमी ऑर्राद वयताय कित्याक आमी जाणाय आमगे बँकान आमकां पयशे आहाय ते पयशे काडपा वयताय मुगे पयशे काडपा वयता सो आय एम बोल्ड आय एम नॉट गोइंग टू बॅग तांकां भीक माग वचना पूण मुगे रायट हांवें दवरलो आहाय थिंगा पयशे सो धीर घेवन बळ घेवन वचूया म्हणटा थंय आदाराची आमकां सामकी गरज तेन्ना हाकलूट आनी दयाळाय आमकां मेळटली आमकां सामकी गरज आहा तेदोन आमकां कितें जाय तें सिंहासनाचेर मेळटलें पूण आमकां कळपा जाय आमी कोण ती बरें कोन्न चोय म्हणजे प्रेयर इट इज एक्चुली आयकोत जाल्यार मागणे दिसा दीस पुट्टी सगळे वेळार मागणी कर म्हणटा तें बरें दिसता पूण तो टायम तूं काण थिंग बसत तेदोन तुका हें जाता तुका टायम काडून तुका वाज येता तो येता चोरूंक तुगे टायम कितें पूण आडकोडे हाडटा चोयलां सो ते भाशेन सो ती एक जाली मागीर मार्क 11:24 जाय ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता प्रेज गॉड सो ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात कितलें मागाय तें तुमकां मेळटो म्हूण भावार्थ दवराय आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगत म्हणटा जेजू तूं मागाय म्हणटा मागनासतना राव नाका काय बरें तुमी बरें कोन्न आमकां हें कोत्तो सो दुसरें म्हणल्यार 1 John 5 1 John 5 14 13 14 1 John 5 लेट्स सी
तुमचे सवे सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर बावार दवरला आनी हे तुमी जाणो जावचे खातीर हे सगळे हांवें तुमकां बरयलां. कितें आमी देवाचे कुशे पोरमणे ताचे लागीं मागून तो आमकां आयकता, ताचेर हो आमचो पूर्ण विश्वास आसा. आनी जर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव, तर जे आमी ताचे लागीं मागलां ते आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. Praise God. Isn't that beautiful? Yes, praise God. So, yeah, कितें आमी देवाचे कुशे पोरमणे ताचे लागीं मागू, तो आमकां आयकता. आयकपा टायम लागदी. आतां मागील म्हण आमकां रोखडें मेळना. आमी सगळीं जाणाय तें आज रोखडें मेळ्ळो ना, टायम लागता. पूण त्या टायमा भितर तो कितें करता? तुजें बदलप करता. तो पोटर आनी तूं क्ले, तुका तो मोल्ड करता. तें आयदन तूं आयदन तें, तो तुका ब्रश करता, पॉलिश करता, शायन करता. तूं भांगार तेगेलें निवळ करता. Makes you beautiful. तो आमकां आयकता आनी ताचेर हो पूर्ण आमगे विश्वास आसपा जाय ताचेर. आनी जर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हण आमी जाणव, तर जें आमी ताचे लागीं मागता तें आमकां मेळ्ळें म्हण आमकां खात्री आसा. We haven't seen it, आमकां दिश्टी पडलो ना तें, पण आमकां खात्री आसा, गॅरंटी 100%. This is the discipline. Through this discipline, amka habit. This is the value of our prayer. That it's already heard. ऐकिला, खात्री आमका. हांय मागणी केलतें, ऐकिलें. Done deal. आनी कांयच करपा नाका. काय भरचें? Praise God. आनी होरेंचोय आमी कोण ती? आमी कोण? हें उतर एक उतर आमी आख्खो बायबल वाचलो ना जाय, पण आमी जोरी हुंय तें उतर आमकां पावयलां, त्या उतरान आमकां दाखयलां आमी कोण ती. वय ना? त्या उतरान आमकां ती सोयरीगत ऑलरेडी बिल्ड जाल्या. आमी सगळे म्हणटाय, वाव, देव काय बरो. God loves me so much. मुगे सगळें काम देव करता. सगळें हें करता. सगळें म्हाका जाय तें दिता. So we know that he loves us. There's no other thing. एक पासून ओस्त ताका मोलादीक ना आमच्यावन. कळ्ळें देखून तो आमकां आयकलो ना मागणी, कितें पण करता आसतलो देव. He doesn't hate us. He loves us. पण राव, ऐकिलें, मागणें आयकोता, राव म्हणटा आनी कितें म्हणटा तो मनीस. तें कोंकणी बरें जायना मुकोडे. सो तो म्हणटा आयकलो ना म्हण देव मागणें आयकोता. तो म्हणटा तो वयर सकयल म्हणटा तो म्हणटा मागणें आयकोता, पूण तो राव म्हणटा. तुवें रावपा पडटा. कित्याक? तूं कितें एक्सप्रेस जाल्यार तूं तुगे भुरग्यां दाखोवना न्ही. So he doesn't want to spoil you. See, आमी सगळीं आहाय तशी नाहली न्ही. आमगे बदलप जालो ना? जाला सिस्टर, प्लीज. कितू बदलप जाला. And that is for the glory of God. That is for the glory of God. Praise God. Thank you, Jesus. So ते भाशेन आमी मागण्याची हॅबिट करूया. हे आमगे ह्या वर्साच्यो
निच्यो जायनी आमकां आनी कांय नाका ह्या वर्साक मागण्या भितर देवा आमकां उजार कोरली आमी संवय करया बेश्टें कितें जालें चल मागणी करया कितें जालें कितें खूंय वचपा हें जालें कितें वस्त मेळना ओके आल प्रे लॉर्ड आनी एक स्क्रिप्चरा उगडास येयलो Colossians 1:9 where Paul says unceasing prayer. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकल्या तितून जावन आमी सदांच तुमचे खातीर मागणे करता आनी पवित्र आत्म्याचे पूर्ण जाणवायेन आनी समजिकायेन देवाचे कुशेचे ओळख तुमी घेवं म्हूण आमी मागता. So in कितें म्हणटा since I have heard about you I have prayed unceasingly. So हो पावलो म्हणटा चोय intercession आमी दुसऱ्या पासत मागपा जाय तो आमची पासत मागोच म्हणटा आपण थांबो नासतना मागोत म्हणटा तुमचे पासत अशें चोय सकयल चोय 10 अशें वाच बाय अशें सोम्याक फावो आनी सगळेच वाटांनी ताका मानवता तसलें तुमचें जिवीत जातलें आनी सगळ्या जिन्सांच्यो बऱ्यो कन्यो तुमी करतल्यात आनी देवाचे जाणवायेन तुमकां वाडून वेतल्यात ते सकलचो वाचपा जाय तें बरें सकलच्यान आहा तें सो ते भाशेन कित्याक आमी दुसऱ्या पासत मागपा जाय आमी म्हजे पासत मागील म्हणना हांव म्हगे मागणी करता तेदो न्हू दुसऱ्याचे पासत मागले दुसऱ्याचे पासत मागोत तेदो देव मुगे मागणी डबल करता मुगे मागण्या वयर काडटा कित्याक म्हाका दुसऱ्या हुस्का आहा दुसऱ्या हुस्का आहा सो ते भाशेन मागणी दुसऱ्या पासत वी हॅव टू इंटरसीड एंड प्रे फॉर अदर्स प्रे फॉर एवरीवन pray for all that's going on आमचे पॉलिटिशियनांचे उलयताय आनी कितें उलयताय आमी उलोवपा उण कोन्न मागणी सुबेज करपा जाय संवय करपा जाय मागणेची डिसिप्लीन जावपा जाय सद्दां प्रॅक्टीस कोत्ताय गेमी प्रॅक्टीस कोत्ताय चॅम्पियन जावपाक ते भाशेन आमी मागणेन चॅम्पियन जावपा जाय प्रेज गॉड मागीर आनी एक घालया जॉन 15 तेदोस टिचींग दिलो तेदोसा मुगे सारको काड जावंक गेलो हो स्क्रिप्चर हो इपेसेज सो 1 to 14 वाच बाय कांय जायना कोफुल वाचया ओके हांव खोरी दाखवेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी म्हजे सवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तोंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात हांव दाखवेल तुमी फांटे जी कोण म्हजे सवें रिगून रावतात आनी जांचे सवें हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हजे सवें रिगून रावनात ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकी सुकतात असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें
रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे. हातून म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतले. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. Praise God. Praise God. Praise God. So in Psalm 11 सान वाचलो हांवें तितूस एका. So एक scripture spoke to me. Every word that was जे पयलो सान हांव कोरी दाखवेल म्हणटा म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवेन रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो एक फांटो तो कातरून उडयता. सो आमकां फळ मेळटलीं जाल्यार ताचे भितर रिगून रावचें पडटा. आनी तो आनी ओदीक फळ दिवपा जाय म्हूण तो आमकां बेंडटा, आमकां ट्रीम कोत्ता, प्रून कोत्ता. एक उतरा वरवीं तो उलयलो उतरा वरवीं आमी निवड जाले. उतर आमकां ऑलरेडी निवड कोत्ता तें आमी चोयलां. म्हजेशी रिगून रावात, हांवूय तुमचेशी रिगून रावतां. तरी चोय आमी सगळे जाणा येता. एक सुमान भोव आमकां देवागे उतर ना जालें जाल्यार आमी कितें जाता आनी कितें मेळटा तो जेवणा आपयता, तो आनी खंय आपयता, थिंग वचून दिसता. मागीर जालें स्लोली आमी गेलीं वारेर. रिगून रावले आमगे सेपरेशन जाता. म्हजे सवें रिगून रावात, हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाख वेलींत रिगून रावल्या शिवाय तांच्यान आपणाची वस्तूंनी फळां दिवंक जायना. खरें जायना. आनी मागीर हांवें तें पिक्चर चोयलें जाणो ग्रेप दाखवालीचें. आनी तो हांदो सारको ते दाखवालीचेर डिपेंड जाता. कळ्ळें? दाखवाले ग्रेप जायना, हांद्याचे ग्रेप जाताय ते. पूण तो हांदो ते वालीचे नाजाल्यार पिक्चर काडून मागीर चोयाय, तो हांदो ते वालीचेर डिपेंड जाता. आनी मागीर तो मागीर कितें म्हणटा, हांव मागीर म्हणटा चोय हांवूय म्हाका कितें दिसलें मुगे रेवलेशन कितें, हांव देवाचेर डिपेंड जायना जाल्यार मुगेलो लायफ तोच. म्हाका फळ जावपा न्हय, कित्याक सगळें मुगे पेन जातली ते हांद्याक, दूख जाता त्या हांद्याक. कित्याक म्हाका अणभव ना उतराचो, म्हाका डिपेंडन्स ना, म्हाका डिसिप्लीन ना. हांव म्हाका जाय ते भाशेन वयता आनी मागीर तो बाप मुगेलो म्हणजे आसूं एकाने हें करपा जायना. पूण जोरी हांव जेजू म्हजे भितर दवरतां, रीग घेवन दवरतां, ताका रीग घेवपा दितां, तागे उतोरां शिकोतां, जाल्यार कितें जाता, डिसिप्लीन जाता. तीं पाडां घोट जाताय. बरें, ते पाडां ते ग्रेप्सां कितें कोन्न न्यूट्रिशन मेळटा पाडां वरवीं. ते पाडां वरवीं ती दाखवाल ते हांद्या न्यूट्रिशन दिता. हांद्याक कांय प्रॉब्लेम ना. हांदो म्हणटा आपणाक गोरमी जाता तेदोणो उदो मेळटा, आपणा फोड केसो जाल तें आपणा पडलो ना, कांय पडलो ना. हांव फकत दाखवालीचें पातयना, हांव मुगे कांय कोन्ना, दाखवाल कोत्ता सगलें. सो ते भाशेन सगलें तो दाखवालीचेर कोत्ता. आपूण म्हणटा रेगून आमकां ताका जाय आमी रेगून रावलेलीं. हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे सकयल वच बाय.
सो फांट कातून उलोयल जाल्यार कितें जाता तो डिस्कनेक्ट जाता न्ही तो सुकोता मोडटा पूण फांट उरलोय जाल्यार कसो जाल्यार तो सर्वायव जाता कसो जाल्यार सर्वायव जाता सो म्हजे सवय रिगून रावना ती कातून उडयल्या बरें फांट्या भाशेन म्हणटा आतां बरें उतरां रावलीं बरें उतर आयकिलें बरें उतर प्रॅक्टीस केलें बरें डिसिप्लीन केलें आनी थोड्या तेंपान कितें प्रॉब्लम येयलें दोतोराचेर विस्वास दवरलो दुसऱ्या फ्रेंडांक वचून विचारलें तेवा की उतरां ना कितें जाता तुजोन सत्यानाश जाता कातून उरलोयलो हांद्या भाशेन जाता तूं कनेक्शन ना जाता फ्रूट फोड जायना इबाड जाता त्या झाडाचो प्रेज गॉड मागीर सकयल वचूं 9 सुबा फळां दिवची म्हजे शिस्त तुमचे 9 जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात ब्युटिफूल जस्ट स्टे इन माय लव म्हाका सोडून वच नाका मुगे मोगां राव मुगे उतर सांगत तुका हांव कितें मोग कोत म्हूण तुजो टायम दिल बरोबर आमकां कोणना त्या टायमा वरवीं आमकां हो मोग ओडकून येता जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तसो ताच्या मोगान हांव आसां तशें तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात आनी म्हज्या मोगांत रावतल्यात आनी 11 म्हजी कुशालकाय तुमचे सगळे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात प्रेज गॉड सो ताका जाय फकत आमकां कुशालकाय मेळ्ळली आनी आमकां मागणी ना जाल्यार कुशालकाय ना उतर ना जाल्यार मागणी ना उतर आमगे मूड बुन्याद आनी मूड ते फोड दिवपाक त्या राजा फोड हाडपाक हे मागणे आमगेले मूड प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी एक उगडास येयलो म्हाका जाणो आयजाया 1:18 तो बेश्टो वाच तूं फातिमा आय डोंट नो वाय बट दॅट बट यू नो हें सगळें करपा आमी म्हणटाय आवय हांव पातकी आवय म्हाका हें बरें जायना म्हाका तें बरें जायना तुका सगळें बरें दिलें मुगो देवान तुका खूब बरें जायना म्हणटा आवय म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना आतां तें हांव जाणा म्हाका कितें होली स्पिरीट जस्ट गिव मी दिस स्क्रिप्चर आयजाया 1:18 येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सोर्वेस्पोर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातोल्यात तुमी नितळ डोवी जोरी ती बिरोंडा सारकी किंची तांबडी तोरी कापसा वरी जातोल्यात तुमी धोवी प्रेज गॉड सो हुंयचे कारणां लागून मागणी करपाक आमकां आडकोड येता कित्या कसले हेका लागून आमी देवा उगडास करपाक फाट सरताय ना द मेन कारण आमकां बंद करता तें पातक एनी सीन वारी इज अ सीन आमकां हुस्को जाल म्हणटरी आमी पातक करताय कित्या बी एंशियस फॉर नथींग एंजायटी इज अ सीन सो ताका जाय आमकां खुशालकाय दिलोली भितर आमच्या भितरल्या भितर खुशालकाय आहलोली खुशालकाय कितकोन जाता मनान वचोन निकोन पूण मनान वचोन कित्याक जायना पातका लागून सो तो म्हणटा यो सेटल करया इश्यू तूं पयस आहल्यार म्हाका सेटल करूंक जायना आयलें यो गो तूं उलोवया तुका जायना तें
सारकें निवड कोत्ता सारकें फोतान भरलं तें सगळें रेबड आहा तें साफ कोत्ता make you as white as wool. So that's who God wants you, pure, just like him, majestic, wonderful, glorious, beautiful. And only मागण्यान आमकां ते भाशेन करपाक जाता. मागण्यान आमगे जिवीत बदलपाक जाता. मागण्या संवय केली जाल्यार आमकां डिसिप्लीन येवपाक जाता. आनी आमी बरी फळ दिवपाक पावताय. ते उतरां समजिकाय मेळटा. आमचे भोगले बसून आमच्यांनी बापा मदें सोयरीगत जाता. Praise God. Thank you, Jesus. So आमी निच्यो करया ती वर्सां. खंयचे वेळार कितें सगळे वेळार मागणी करता. सगळे वेळार देवा नांव घेवपाचो आमचें. चोयला आंज बडवे सारके म्हाका राखताय. तोड काडनासतना चोयताय. Praise Jesus. सारका जेजू. तो कोणाय कितें एड करपा आहा? टीचिंग ना सिस्टर म्हणजे सारखं इतले कार्ड लागले. Praise Jesus. It really got touched my spirit. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, and so far, it's so simple. But that enemy doesn't want us to have that relationship. I'm telling you, my practical, you know, te dharman, te videos येताय. It's a short this, you know. हांव एक कोत्ता आनी मागीर हांव क्लिक कोत्ता मागीर दुसरो चोयता मागीर तिसरो चोयता. And then ultimately I've spent so much time. I'll delete kotte, but still, you know, it just takes so much time. And I'm thinking, Lord, you know, don't make me like this. I don't want to be like this. I just want to be devoted to you. Everything in me should be for you. Praise God. Yeah. So what do you think, Jonina? Yes. आम्ही इतली ते सारखे रिगोन रावपाक जाय इतली उतरां. आम्ही वेळ चड कोणा दिताय. संवसारीक कामात वावरांत. पूण आमी चड वेळ तेजे उतरां दिवपाक जाय ते शिकोवंक जाय नियाळ करूंक जाय. नियाळ करून दुसऱ्यांकूय आमी जेन्ना आमी दिताय तेन्ना आमचोय तो उर्बा आत्म्याची वाडटा दुसऱ्यांक दिवंक. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. देव मोगाड आमकां पडोन येतात ताच्या उतरांतल्यान. Praise God. Hore, सारकें. So, yeah, hore, आनी ते उतर घेतली म्हणटरी आमकां कळटा सारकी तेगे व्हडविकाय, दुर्लभाय. कितलो मोगाड तो बुद्दोय घालता. ते भाशेन आमी मागीर जाता. होय. तेजी देख शिकली जाले imitators of Christ. Praise Jesus. And आमी हिंग एकठांय कितें जालें because he has a plan for us. ताणें आमकां हितून काडलें. हे टायमार आमकां जायत करपा जातालें. रांदूं जातालें, टीव्ही सिरियल चोवपा जातालें. पूण ना आमी हिंग आहाय. तें कारण म्हणल्यार हिंग आहाय म्हणल्यार तें कारण म्हणल्यार तागे प्लॅन आहा म्हणली. Praise Jesus. चल कोणा एड कर एगो फातिमा. Yeah, सगळ्यांक praise God, फातिमा आहाय आयज. सिस्टर जायत पाट कितें जाता आमी जायत पाट आमकां लोकूय एशे को म्हाका जाल्यार एशे को जायत जाण म्हणटाय की हांव मागोत तें म्हाका मेळटा यू नो आनी एक पाटी आमी बी जायत मागताय आनी देर आर यू नो समटायम्स देर आर डिलेज लायक तोडो सांगता न्हू हेजेरू
Yes. मागात, सोदात, दारार मारात. Yeah. So God is a loving God. आणि एक कितें आमकां कळोन येयलां देवागे उतरां न्हू की ही इज नॉट अ पार्शल गॉड. तो सगळ्यांक एक सारको मोग कोता. प्रेज गॉड. सो खंयच्याय कारणा लागून एक डिले आहा जाल्यार इट इज फॉर आवर गुड. यू नो, प्रेज गॉड. कित्याक Amen. ही हॅज ओनली गुड प्लॅन्स फॉर अस. Amen. Isn't it? But आमी जायत पाटी म्हाका जाल्यार जायत पाटी पयलीं जातालें निराशीपण येता जाणा प्रेयर Yes. करपाक. हांव कितू मागोता लायक यू नो म्हाका केन्ना हेंचमेंट आनी थोडी एक पाट मागनाय सुद्दां आनी दे गेट द आन्सर्स, यू नो, प्रेज गॉड. Amen. So, Yes. बट कितें आसता देव मोगाड, देव काकलूतसार. इफ देर इज अ डिले देर इज अ पर्पस, यू नो. आनी ते आमकां कितको कळटा जेन्ना आमी तेजे भितर रिगून रावताय. बोथ केस इट इज नो. आमी जेजू म्हणटा न्हू तूं म्हजे हितून रिगून राव आनी हांव तुजे भितर रिगून राव. Yes. प्रेज Yes. गॉड. यू नो, इट्स Awesome. या. आनी जेन्ना आमी जे चिटकोन रावताय तितून सो देवागे हा तितलें आमचे भितर येता वेन वी स्टे कनेक्टेड विथ हिम. सो देव आमकां आपल्यागे आन्सर दिता कित्या डिले हा, कित जालां, कित जावपा जाय, कित करपा जाय. सो देव आमकां ते प्रश्नाचे आमकां जबाब दिता. ओन्ली वेन वी स्टे कनेक्टेड. बट तूं Yes. गिव अप कोता तुका ते आन्सरू मेळना. तूं Amen. दिना, यू आर लॉस्ट Yes. दे. Yes. Praise Yes. God. So, Yes. and such a beautiful teaching, sister. Zaite, all the scriptures are all talking. Praise God. Praise God. Oh yeah, really, praise Jesus. Thank आणि you. आता म्हणटाय न्हू सिस्टर आता होय. आमकां उगत लागता वय कित्याक बिकॉज ही वॉन्ट्स अ चेंज इन अस. Praise Amen. God. Amen. True. ही वॉन्ट्स अ चेंज इन अस. होय. Praise God. बदलप जाय तेका आमचे पूण आमी ते नियाळ करूंच नाय. होय. किती नियाळ कर किती जाय म्हाका कित्या म्हाका उगत जाता कित्या तें म्हाका मेळना कित्या लागून मागीर आमी सारकी तितूंतली दुसरी हितून धांव सोदताय. मागीर तें मन आमकां कितें जाता तेजेर बसना. मागीर आमकां पूण देवा जाय आमकां चेंज जालोली. तेजे Yes. उतरांतल्यान तो नियाळ करून तो जाणसाय. तो वेळ केन्ना येता जेन्ना आतां पळय आमी इतली आतां गॅपान आहलोली म्हणल्यार I was all the time in the videos, reading the Bible, saying the scripture by myself. So I was connected to him. So जितले तू कनेक्ट जाता तितले तू तेजी हांद्यान उरता, तेजी बुजाचेर उरता. पूण जितले आमी चड संवसाराचे नदरेन वयता तेन्ना आमी तेजी बुजा वयली होय. Pushing Disconnect. thought. डिस्कनेक्ट Yes. जाताय आमी. Yes. Praise God. Thank you, Jesus. Netin किती घालता चोय बाय scripture 2 Peter 3:9. 3:9. Praise God. Yeah. The Lord isn't really being slow about his promise, as Amen. some people think. No, he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Sister, persecutions continuously zait around even though you're in the world. And then at times when you're going through so many persecutions, you're not able त्याचे आणि गात तुका राव त्याचे माहिती तुका हे वाच गो फातिमा. कांय जाणा तो कळाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सोर्वेस्पोर आपणे बासायला तें पाळूंक कळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता. कित्याक कोणाचेच निसंतोन जाल्लें ताका नाका. सगल्यांनी आपले जिवीत बदललेलें ताका जाय. आमेन. Which scripture? 2 Peter 3:9, So- sister. Okay, 2 Peter. ऐकिल्लें फातिमा वाचू Praise God. आत्ता एक घालबाय 1 Corinthians 10:13 घाल फातिमा. 2 Corinthians 3:9. घाल फातिमा वाच मंगेल कोते चढू फातिमा Hello? वाच sister. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यार त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तस्योच ना देवाचेर सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच देवाचेर विश्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वन
खोर ताळण्यो तुमचेर येवंक तो केन्नाच दितो ना, पूण कसली ताळणी आयली जाल्यार ती सोंसूंक तो तुमकां बरी बोल बॉल दितलो आनी हम्म. अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. हे मागीर तो जाणगी कितें कोत्ता तूं कितें कोत्तो तशें कोत म्हूण कोत्तो. सिस्टर हांव हे स्क्रिप्चर ही जाण गे सिस्टर म्हळ्यार एक एक पार्ट जायना गे सिस्टर. Yeah, I know. You know, sister, now 100 म्हयने जाले. You know how many persecutions I'm going through. Praise God. You know, sister, एक एक दिसा म्हाका न्हीद देखून पण I can't even pray, sister. रोजार करूं बसोता म्हाका सोंसूं जायना बसों जायना. ब्रादराको उलयलोलें लास्ट वीक. ब्रादरा सांगिल्लें मातशें कामां लागोन सांगलें. मागीर ब्रादरान म्हाका झुमाचेर फोन केल्लो. I spoke to brother म्हाका म्हणालो जयाचें बरय. You know, sister, जयाचें Ah. बरोवपाक बसोन बरोयतो देखून सिस्टर तुमगे पांय चोयल्या कितें पटोली. आतां सिस्टर स्पॉल नासलोलें कमेंच जाता गोंयचोन येयलें. हिंगा आनी वेट सिस्टर 20 किलो चोडो स्टेरॉइड्साचेर. Praise Jesus. Still I'm thanking God for all the pain, but sister, Amen. I can't go through this sometimes. काल रात्री सोंसूं देखून जायना सिस्टर म्हाकोडे कामाचें देखून. वॉटर बॅग घेवन बसोता सिस्टर. Praise आज God. देखून हांव तुगे मिटिंगे बसलो सिस्टर घराक वचोन तो धाकलो चेडो तो झगडो लागलो. This is how the devil is after my life. No matter how much I try to be in the word, sister, praise and worship गान आयकोता ते म्हणोन सुद्दां पूण म्हाका दूख जाता तेदो सिस्टर तुगे तकली थिंगोयता लियाल तुगेलो रोजराचे आसतो देखून आख्खी रात सिस्टर हांव थंयच उलवाता. Praise God. Saiba. God has a big plan for you, Fatima. Nothing, He cannot do anything. You are a child of God. He knows who you are. You know? And tu rigu naha. Tayo utrak. आतां बरोवपा लागलोलें सिस्टर आतां हांव रोखडें बरोवन काडटालें ब्रदरागे ते हें देखून बरोयता सिस्टर मोदें आनी हें जाता तूं सोट आयसा सोंसूं जायना सिस्टर. Tu kit kor jano, you listen, you sit with this, John 15. Akko chapter. And even Psalm 139. And see, tu te enjoy boroigo, but you read this and see what happens to you. Psalm 139, it is just like, He knows everything about you. What problems you have go, to jano, ke problem kaso asto mo. काल मागीर जायना जालें सिस्टर रातीको सोंसूं जायना सिस्टर म्हाका. I was completely already even arthritis हांवें तुका एक फावट हें दिलोलें मांयगे रोजार कोत्ता मुगे हात बरें जाल म्हूण. Hey, Jesus. Now sister because zaina yesterday I told God, I said, Lord, I can't go through this. But he'll say, what are you doing on your own? I'm with you, no? Well, he'll say, do you think I'm so weak that I can't handle you? Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोण हा ना जाल्यार क्लोजिंग प्रेयर करूया आनी मागीर उलया. होय ना ते येता ना ते Yeah. चल क्लोजिंग कर बाय. थँक्सगिव्हिंग कर. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगडा पवित्र आत्म्या हे वेळार तुवें बापान शिकयलेले त्या उतरांतल्यान मागण्या उर्वी तुवें आमकां शिकोवन दिली दुनिया. आनी खरेंच तूं त्या उतरांतल्यान आमचे काळजाक तुवें सारके लागोशें केलें तुजें मोगाचें उतर. इतलें आमकां लागयलें दुनिया तें उतर की आमकां खंय कितें करचें तें आमी नकळो जाता. जेन्ना कितलो तुजी मोगाची उतरां तुवें आमकां दिलीं आयज. बापा हे वेळार मागणें जावन आसा तुजे लागीं उलोवप, तुजे लागीं इश्टागत मोगाची इश्टागत दुनिया. इश्टागत फकत तुज्या उतरांतल्यान ती आमकां फावो जाता. कितलो मोगाड आमचो बाप देखून बापा वरवीं
आमकां हे पुताक धाडून हे पवित्र आत्म्यांतल्यान कसलोय मोगाची ओळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बापा आमी खेरीज तुका आर्गां दिता. हे इश्टागत मोगाची मागण्यांतल्यान आमी संवसाराचेर नदर मारूंक न्हय, पूण संवसारांत येयलोले त्या जेजूचेर आमचे धीर विश्वास करून ताच्या उतराचेर विश्वास करून दुनिया तूं आमकां शिकयताय आयज ह्या उतरांतल्यान. देखून बापा तुवें दिल्ल्या उतरांतल्यान आमकां आमच्या काळजाक आनी दर एक एकल्याच्या काळजाक आयच्या दिसा दुनिया आमी तांकांय तुज्या हातांनी बारता. मोगाच्या बापा हे वेळार ह्या वर्सान जायत्या तुज्या भुरग्यांक तूं उतराशी हाड बापा. तुजी मोगाची ओळख तांकां मेळूंक ही इश्टागत बांदून हाडूंक, कित्याक देवान एकूच रचलोले आसा त्या मनशाक आपल्या भाशेन, आनी ज्या आपल्या भाशेन रचलोलो मोग आमकां मेळूंक आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक मेळूंक बापा आमी हे वेळार तुका आर्गां दिता. खरेंच तुका आर्गां दिता बापा हे वेळार हे तुज्या मोगा खातीर, हे तुजे विस्वाशी वासावणी खातीर, कित्याक तुज्या तोंडांतल्या उलयलोल्या खातीर तें घडल्या शिवाय रावचें ना म्हूण तुवें म्हटलांय दुनिया, आनी तें घडून येता जेन्ना आमी तुजें उतर उलयत रावता. आमचे कुडी मनाचेर आमी स्थितीत धरूंक न्हय, पूण तुज्या उतराचेर आमी बोड धरूंक, त्या उतराचेर आमी थीर रावन त्या कुर्साचेर आमची नदर सदांच आसूं, आमचें मन सदांच त्या कुर्साचेर आसूं, आनी तुवें करून दिल्लें आमकां आमचे खातीर तो आमी नियाळ करून बापा आमी तुका खरेंच हे वेळार ओळखून घेता आनी दुसऱ्यांनी तुका ओळखूंक फावो जावं म्हूण मागता दुनिया. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवें. आमेन.